मनोहरभाईंच्या यादीस्त आम्ही 13 डिसेंबराक खासा करून तांच्या खातीर म्हणजे आम्ही तांची लेक्चर सिरीज वेगवेगळ्या देश आनी विदेशांतले सायंटिस्ट भुरग्यां खातीर मोटिवेशन करपाक आयजूय बी त्याच धर्तीचेर ऑर्गनायज करता आनी हे फावटी तर आमी 12 तालुक्यांनी व्हर्च्युअली स्टुडंट्सांक कनेक्ट करून घेतलेले सो दॅट द सायन्स हे तांच्या मदीं रुजचें आनी मॅक्झिमम स्टुडंट्स सायन्सी कडेन अट्रॅक्ट जावचे. आमी पळयता की मनोहरभाईंचें खासा आकर्शण ज्या सब्जेक्ट म्हणजे सायन्स सब्जेक्टान आशिल्लें आमी मनोहर पर्रीकर इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ हे युनिव्हर्सिटीत सुरू करून पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशन हो स्पेशल कोर्स युनिव्हर्सिटींतल्यान त्या नांवान सुरवात केला. हे आमी खासा करून म्हणजे मनोहरभाईंच्या नांवात युनिव्हर्सिटीत सुरू केल्लो प्रोजेक्ट आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतीत सांगता आसतना आमकां सगळ्यांक खबर आहा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या हस्ते आमी इनॉग्रेट केलो आनी वन ऑफ द लॉंगेस्ट ब्रिज इन गोवा विच इज एन मनोहर पर्रीकर ब्रिज एट काणकोण आमी ह्या ब्रिजाचें इनॉग्रेशन केलें. मनोहरभाई सदांच सातत्यात भुरगे हे सातत्यात नवीन नवीन कितें तरी तेंच्यांनी शिकचें आनी पयशाच्या अडचणी खातीर खंयचेच भुरगे फाटीं उरचे न्ही म्हणून मनोहर पर्रीकर स्कॉलर स्कीम आयजूय आमी त्याच पद्दतीत चलयता आनी नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर भुरग्यांक शिकपा खातीर सरकारा कडल्यान सपोर्ट मेळचो म्हणून मनोहर पर्रीकर स्कॉलरशीप ही स्कीम आमी सातत्यात हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीत ती चालू उरतली. भाईंची स्वप्नां इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी सोशल सेक्टर ह्या दोनूय सेक्टरांत आमी सातत्यात याद दवरता. भाई म्हटलो काय गोंयचो ऑपोजिशन लिडर गोंयचो मुख्यमंत्री आनी डिफेन्स हे आमकां सातत्यात गोंयकारांक सगळ्या जाणांक सातत्यात याद जाता. बट त्याच बरोबर म्हाका खूब खोस भोगता फिन्स हेंच्यांनी डिफेन्स हो सब्जेक्ट घेवन तांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्तात हे जे लेक्चर अरेंज केला त्या खातीर खासा करून त्यांचे खूप खूप अभिनंदन. Industry academia interactions can play the crucial role in the forecasting the innovations and research in the defense sector. The collaboration between the industry and academia will help in the bridging the gap between the theoretical knowledge and practical applications, leading to the development of the cutting-edge technology. In conclusion, we welcome the defense-related activity and services to contribute to our nation's defense force. With the unique strategies, the Goa is also the potential to become the place of the defense manufacturing, creating the significant economic opportunities and strengthen the India's defense capability.